नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. दिल्ली वेंचणुकेत आपान केलो धुंवर. 70तले 67 सीट. बीजेपी 32 वयल्यान 3चेर. किरण बेदी पडली. काँग्रेस नाच. मोदीचे राजवटीत बीजेपीक पयलो धपको. गोंयांतूय प्रतिक्रिया. गुंतवणूक प्रमोशन बोर्ड केलो खरो. सरकारान धोरणूच अधिसूचित केल्लें ना. कोण कानामनारूय घेना. गुंतवणूक बोर्डा विशीं उपासलो कायद्याचो प्रश्न. धोरणाचे वराती फाटल्यान घोडे. सडा जेलींतल्यान नुवें चोरयेचो प्लान करपाक वापरिल्लो मोबायल जेलींतल्यान गायब. जेल अधिकारी गुन्यांवांत सामील आसात असो पुलिशेक दुबाव. पुरावे नश्ट करपाची केस घालपाची तयारी. म्हादय ट्रिब्युनला मुखार सुनावणी बुधवारा सावन. म्हादयची गोंयांतली लांबाय 52 किलोमीटर न्हय 76 किलोमीटर. गोंय सांगतलें ट्रिब्युनलाक. आनी खेळा मळार कुडचड्या वयल्या खेळा संकुलाच्या कामाचे टेंडर काडले. कॉन्ट्रॅक्टराचो प्रतिसाद ना. कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशांचो हुस्को. आमदार काब्राल बेजारलो. खबरो विस्तारान. आपाचे सान्नीचे वाऱ्यान दिल्लीक काँग्रेस बीजेपीचो कोयर केलो. 70 सिटांचे विधानसभेत आपाक 67 सीट. फाटले फावटी 28 काडिल्ले. बीजेपी 32 वयल्यान 3चेर पावली. विरोधी पक्षपद सुद्दां मेळपाचें ना. बीजेपीची किरण बेदी आनी काँग्रेसीचो अजय माकन लाटे सरशी गेली. काँग्रेस नाशिल्ल्याच जमा. 9 म्हयन्याचे मोदी राजवटीत बीजेपीक पयलो जबरदस्त धपको. गोंयचे राजकीय मळा वयल्यानूय दिल्लीचेर प्रतिक्रिया येवंक लागल्यात. आम आदमी पार्टी 67 सीटा, बीजेपी 3 सीटा, काँग्रेस एकूय ना. मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। लेकिन जो कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, लेकिन निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो बीजेपी का हाल हुआ तो उनके अहंकार की वजह से हुआ। धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे दिया और माफी मांगती हूँ कार्यकर्ता तक कि मैं उस विश्वास के काबिल नहीं उतर सकी। अरविंद को मुबारक देती हूँ. Congratulations to Arvind Kejriwal and the entire AAP party. मोदी आणि बीजेपीच्या स्टार प्रचारकांक आम आदमीचे सुनामेन जबरदस्त धपको दिलो. गोयच्या राजकीय मळावेल्यान ह्या निकालाचेर प्रतिक्रिया येवंक लागल्यात. This is a fantastic victory for democracy because clearly the Modi-Shah combined were getting extremely massive, brooking no opposition, and I think this is an extremely credible opposition voice that is going to be heard loud and clear and resonate with the right issues that confront us in Delhi and hopefully beyond. So झाड़ू से चला इस देश में, इस देश की गंदगी को निकालने के लिए, क्योंकि कमल खिलता है कीचड़ में. तो कीचड़ था कांग्रेस का, तो कांग्रेस का कीचड़ हटाया, कमल अपने आप मुरझा गया. दिल्ली जहां तक यहाँ का गोवा के इलेक्शन के सवाल है, हमने इस तरह से उसमें हिस्सा नहीं लिया है. हम बिल्कुल उसमें हिस्सेदार नहीं है अभी. लोकांच्या मतांचो आदर करपाक जाय म्हणून रक्षा मंत्री पर्रीकर उलयलो. कित्याक हल्ले काय विचारल्यार पर्रीकर म्हणटात ताका खबर ना. तो दिल्ली प्रचाराक नाशिल्लो. लोकांची पावर ही फायनल असते. दॅट इज वॉट इज प्रूव्ड बाय दिल्ली. दिल्लीकरांक आप जाय आसले तांच्यांनी हाडले इरिस्पेक्टीव ऑफ एनीथिंग. सो दे दॅट इज द पावर ऑफ पीपल न्हय. यू हॅव टू रिस्पेक्ट इट. इतलो तातूंतल्यान अर्थ घेवपाचो. बाकी हांव डिटेल एनालिसीस करूंक शकतो ना, कारण हांव भितर प्रचारांत इनवॉल्व नाशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गुंतवणूक धोरणा खाला सरकारान गुंतवणूक प्रमोशन बोर्ड केलो खरो, मात 7 म्हयने जाले धोरणूच अधिसूचित केल्लें ना. गुंतवणूक प्रमोशन बोर्डाची अधिसुचोवणी मात सरकार पयलींच काडून मेकळो जाला. सरकारान गुंतवणूक धोरणांतल्यान गोंयकारांक 50,000 नोकऱ्यो दिवपाचें उतर दिलां. मात धोरणूच अधिसूचित नाशिल्ल्यान प्रमोशन बोर्डाची कायदेशीर गत कितें ताचेरूच प्रस्न उप्रासला. उद्देगीक गुंतवणूक धोरणाच्या बाबतीत सध्या सरकाराचें वराती फाटल्यान घोडें चल्लां. पळयात रिपोर्ट. गोंयांत चडांत चड गुंतवणूक हाडपाक बीजेपी सरकारान धोरण केलें खरें.
तातूंत गुंतवणूक प्रमोशन बोर्ड करपाची तरतूद केल्या. त्या बोर्डात 5 मंत्री आनी बाकीचे अधिकारी आसात. गुंतवणुकीचे सगळे प्रस्ताव हो बोर्ड थेट हाताळटलो. स्थानीक संस्थांक विचारपाची गरज उरची ना. 18 जून 2014 केल्लें हें धोरण सरकारान अजून अधिसूचीत केल्लें ना. मात त्या धोरणांतल्यान तयार जाल्ल्या गुंतवणूक प्रमोशन बोर्डाची सरकारान रोखडीच अधिसुचोवणी काडली. ह्या धोरणांतल्यान सरकारान कितलींशींच आश्वासनां दिल्यांत. गुंतवणूक धोरणांतलीं आश्वासनां: 5 वर्सांत 25,000 कोटींची गुंतवणूक, फुडल्या 5 वर्सांत 50,000 नोकऱ्यो, उद्देगांक बऱ्या दर्जाच्यो साधन सुविधा उबारप, उद्देगांक 24 वरां वीज पुरवण. सरकारान गुंतवणूक प्रमोशन बोर्ड केला पयलीं धोरणाचे बाबतींत मात अजूनय कायदेशीर नजरेन खंयचे खंय कांयच ना. गुंतवणूक धोरणूच अधिसूचीत नाशिल्ल्यान उप्रासले प्रस्न. धोरण अधिसूचीत नाशिल्ल्यान दिल्ल्या आश्वासनाक सरकार जबाबदार आसा काय कितें? धोरण अधिसूचीत नाशिल्ल्यान गुंतवणूक प्रमोशन बोर्डान घेतिल्ले निर्णय कितले कायदेशीर? धोरण अधिसूचीत करपाची गरज ना जाल्यार मायनिंगा सारकिलें धोरण कित्याक केल्लें? सुत्रां सांगतात ते प्रमाण गुंतवणूक धोरण अधिसूचीत करपाची सुचोवणी कांय अधिकाऱ्यांनी वरिश्ठ अधिकारी आनी मंत्र्यांक केल्ली, मात कोणूच तें काना मनार घेना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. सडा जेलींतल्यान नुवें चोरयेचो प्लान जाल्लो हें पुलीस तपासांत उक्ताडार आयिल्लें. मात हो प्लान करपाक वापरिल्लो मोबायल जेलींतल्यान गायब केला. जेल अधिकारी गुन्यांवांत सामील आसात असो पुलिशेक दुबाव आसा. आतां जेल अधिकाऱ्यांचेच पुरावे नश्ट करपाची केस घालपाची तयारी पुलिशेन केल्या. पुलिसांनी नुवें चोरयेचे केशीचो सूत्रधार अंडर ट्रायल खुनी अनिल भोयेक 15शी फाटीं धरिल्लो. ताचो मोबायल जप्त करून गेल्यार थंयच्या अधिकाऱ्यांनी आडमेळी हाडली. सड्यावेले जेलीन मोबायल, ड्रग्स, सोऱ्या सारकेल्यो गजाली हे पयलीं मेळ्ळ्यात. थंयचे सुरक्षा वेवस्थेचो हाचे पयलीं पंचनामो जाला. प्रुडंटाक मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आतां पुरावे ना केले म्हूण आरोपा खाला जेलीचे अधिकाऱ्या आड क्रायम ब्रांच गुन्यांव नोंद करपाची शक्यताय आसा. जेलीन मोबायल फोन वापरतात म्हूण तपास करपाक आयिल्ल्या पुलिसांक ड्युटेर आशिल्ल्या जेलीच्या अधिकाऱ्यांनी पुरावे ना करपाचे हेतान तपास करपाक दिलो ना आसूंये काय हे दिशेन क्रायम ब्रांचीचो विचार चल्ला. मोठ्या मोठ्या गुन्यांवांची सुत्रां गुन्यांवकार ते जेलींतल्यान हालयतात आनी प्लान करतात. नुव्या चोरयेचे केशीन क्रायम ब्रांचीन 29 जानेराक 3 जाणांक धरिल्ले. मुखेल सूत्रधार अनिल भोयेकूय पुलिसांनी सड्यावेले जेलींतल्यान धरिल्लो. जेलीन आसतना भोयेन चोरयेचो प्लान केलो आनी चालीक लायलो. प्लाना खातीर वापरिल्लो मोबायल जेलीन एका गुप्त सुवातेर लिपयला म्हूण भोयेन पुलिसांक सांगिल्लें. पुलीस ताका घेवन जेलीन मोबायल सोदूंक गेले तेन्ना जेलीचे अधिकाऱ्यांनी तांकां आडयले. कायदेशीर फॉर्मालिटी केले उपरांत पुलिसांनी जेलींतल्यो सुवाती तपासल्यो, मात पुलिसांच्या हाताक कांयच लागलें ना. हे पयलीं सडा जेलीन सुरक्षा वेवस्था सारकी ना म्हूण गोंयचो आयजी सुनील गर्गान जेलीची सुरक्षा आनी अधिकाऱ्या विशीं बरेच प्रस्न काडिल्ले. आतां हे केशीन सड्यावेले जेलींतली सुरक्षा वेवस्था परत एक फावट वाऱ्यार घाल्या. जेलीची सेक्युरिटी आनी गुन्यांवकारांचो नॅक्सस आसूंये म्हूण दुबावाक कारण हें आनीक एक प्रकरण. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवया एक विराम.